Utpoti, chapter 14. चार व्हडल्या राजांची चळवळ. चोप पातशाय बाबिलोनाच्यो अम्राफेल, एलासाराचो आर्योक, एलामाचो केदोरलाओमेर आनी गोयमाचो तिदाल 5 पातशायां आड झुजाक गेले. ते सोडोमाचो बेरा, गोमोराचो बिरशा, आदामाचो शिनाब, जेबोईचो शेबेनमेर आनी बालाचो व जोआराचो पातशाय. ह्या 5 जाणांनी वांगडा रावन सिडीमाच्या गोलांत आपली लस्करां पुंजायलीं. ह्या गोलाक आतां मेलो दर्या म्हणटात. 12 वर्सां केदोरलाओमेराक राजी जावन ते चल्ले, पूण 13व्या वर्सा ते ताचेर कोलपोले. 14व्या वर्सा केदोरलाओमेर आनी ताच्या पक्ष आपलीं लस्करां घेवन आयले आनी जैत व्हेले. पोरी रेफायमाचेर आश्टेरोत, कार्नाय गांवांत, जुजिमाचेर आम गांवांत, एमीमाचेर कारियाथांव मैदानावेर आनी हरितेसाचेर एदोमाच्या दोंगरां मोदें. आनी ते एलपारान पावसर आनी ओरोन्यान तांकां धांवडाय पासून तांची पाट सोडिना. मागीर ते कादेश परत आयले. त्या काळार एनीमिस्फात म्हणत आनी हाजाजो तामारारीत आसलोल्या अमेलेकीत आनी आमोरीत परजांचे गांव तांणी जिखून घेतले. उपरांत सोडोम, गोमोरा, आदमा, जेबोई आनी बेला हांगाच्या पातशायांनी आपल्यो फौजी सिडीमाच्या गोलांत एकठांय केल्यो आनी एलाम, गोई, बाबिलोनिया आनी एलासार हांगाच्या पातशायां आड झुजले. 5 जण चौगां आड ह्या गोलांत वेता थंय दांबराचे ओंडे आसले. आनी सोडोम आनी गोमोराचे पातशाय पळापळ काडूंक सोदताले तेन्ना त्या ओंड्यांनी पडले. बाकीचे ते दोंगरार धांवले. त्या चौगांयनी सोडोम आनी गोमोरांतलें सगळें जेवण खाण लेगून लुटून व्हेलें. तर लॉट अब्रामाचो भाचो सोदोमांत आसलो. हाकाय तांणी कैदी केलो आनी सगळें ताचें लुटलें. पूण कोण एकलो थंयचो सुटून गेलो आनी सगळी खबर अब्रामाक सांगली. हो जोरी एब्रू एब्रोनाचो आनी माम्रे आनी ताचे भाव एस्कोल आनी आनेर सगळे आमोरीत. तरी तांणी एकूच पक्ष घडलो. आपल्या भाच्याक कैदी केला म्हूण अब्रामाक गमतोच ताणें रोखडोच आपल्या पक्षाक उलो मारलो आनी महालांत आसले तितलेय झुजारी सगळे म्हणून 318 सोटासोत एकठांवले आनी दान पोरयान वचून त्या चौगां फारावांची पाट घेतली. हांगा आपल्या मनशाक जोम्यांनी एकठांय केले आनी रातीच्या बारार आपल्या दुस्मानांक धाड घातली. तांचे विरुध्द जैत व्हेलें आनी दामास्क शाराचे उत्तरेक पावसर होबा म्हणटात थंय तांकां बरेंच धपटिले आनी लुटून व्हेलें तितलेंय काडून घेतलें आनी लॉटाक आनी ताचें कितें आसलें तितलेंय सगळ्या स्त्रीलोकांक आनी हेरां कैद्यांक परतून हाडलें. मेल्कीचेदेक. अब्राम केदोरलाओमेर आनी हेरां पातशायां विरुध्द जैत जिखून आयलो तेन्ना सोडोमाचो पातशाय ताका शावेच्या गोलांत पातशायांचो घोल अशेंय म्हणटात येवकार दिवंक गेलो. त्या दिसांनी मेल्कीचेदेकान सालेमाच्या राजान उंडो आनी सोरो हाडलो. तो भोव वर्त्या देवाचो याजनीक आसलो. ताणें आशिर्वाद घालून अशें म्हणलें: भोव वर्तो देव, सर्गा आनी पृथ्वीचो रचणार, अब्राहमाचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुज्या दुस्मानाक तुजे आदीं केलें देखून भोव वर्त्या देवाक वाखाणी
आनी अब्रामान आपले दोन गिरेस्तकायेचो दावो वांटो ताका दिलो. सोडोमाच्या फारावन अब्रामाक म्हणलें, लुटून व्हेल्लो माल सगलो तुकाच दवर, पूण म्हजे पोरजेक म्हज्या ताब्यांत कर. अब्रामान ताका जबाब दिलो, भोववर्त्या देवा, स्वर्ग आनी संवसाराच्या रचणारा मुखार तुका खरेपणी सांगता, जें तुजें तांतलें कांयच एक सूत न्हय आनी वाणाची एक वादी लेगून म्हाका नाका. ह्या प्रमाणें जेजू तुज्यान केदींच म्हणूंक जावचें ना, म्हाका लागून अब्राम गिरेस्त जाला. तुजे कडचें हांव कांयच घेवचो ना, पगर म्हज्या मनशांक लागू जाता तितलेंच. पूण म्हज्या वांगडा आसलोल्यांक आनेर, एस्कॉल आनी मामरे हांकां सगल्यांक तांचो वांटो फावो जावं. देवाचें उतर